मल्लिकार्जुन कबड्डी संघटनेन काणकोण तालुका कबड्डी संघटनेच्या जोडपालवान काणकोणा चावडेर मैदानाचेर अखिल गोंय सिनियर मेन्स कबड्डी टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो। ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार इसिदोर फर्नांडीस आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले। आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका भावन भयणां आमकां हिंगा कबड्डी आमी म्हणटा कबड्डीर कांयच ना स्कोप। जशें आयज IPL ICL सगळे टुर्नामेंट जाता आतां प्लेयरांचें ऑक्शन जाता। खंयच्या गांवचो प्लेयर म्हूण ना, आख्ख्या भारत देशाचो प्लेयर त्या टुर्नामेंटाक पार्ट घेता ऑक्शनाचेर। सो आमच्याय काणकोणचो भुरगो कित्याक आसचो ना, पूण कबड्डीक तितलो स्कोप ना पूण आयज कबड्डीची प्लॅटफॉर्मार येयल्या, वर्ल्ड मॅपार येयल्या, जी आतां वयता थिंगा टुर्नामेंट चालू आसा, थिंगा लागून प्लेयरांचें ऑक्शन जाता। त्या भुरग्यांक ह्या टुर्नामेंटा वरवीं आपणाचो फ्युचर करूं जाता। पूण हें करतलो जाल्यार आमच्या गांवांत काणकोण भागांत एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावंकूच जाय। आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कितें, आदल्या तेंपार भुरगे सांजेची 4 जाली म्हणटकूच सगळे ग्रावंडार दिश्टी पडटाले। पूण आयच्या परिस्थितीन जे भुरगे इस्कॉलाक वयतात तेंच्या फाटल्यान तर बॅग पळयत, इतले जड बॅग तांकां बाबा टायमूच मेळना ग्रावंडार येवपाक। आनी नॅचरली ते इस्कॉल सुटले, ट्युशनाक गेले, मागीर घरा कडेन येयले, होमवर्क केलो, रात काबार दीस काबार। सो ह्या भुरग्यांक आपणाची घाम काडपाक ह्या स्पोर्ट्स फिल्डाचेर तांकां टायम मेळना। सो हे खंय पण आमी बदल हाडूंक जाय। जशें आमी शिक्षणाक आमी वालोर दितात, शिक्षणा वरवीं आमी आमचो फ्युचर करता, त्याच भाशेन आमच्या आतां सरकारान स्पोर्ट्स पॉलिसी काडल्या। स्पोर्ट्स पॉलिसी वरवीं जो भुरगो स्पोर्ट्सान आसा ताणें आपणाचो फ्युचर करूं जाता। पूण हें आमी आमच्या भुरग्यांक आजून पासून अवेरनेस दाखोवंक ना। सो ह्या अवेरनेस करतलो जाल्यार आमकां थोडो टायम जाय। आमी नेक्स्ट आमदार जाल्ले आसा, हांवूय सगळ्या इस्कॉलांनी कॉलेजीन वयतलो अवेरनेस करपाक की भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक ह्या टुर्नामेंटान। आतां सगळे भुरगे क्रिकेट खेळटात, 10 वर्साचे भुरगे,